गोंयांत पिकनिकेक आयिल्ल्या कर्नाटकांतल्या पुलिसांचे राती मोल्ल्यांक गोंयकारां कडेन पेटले। सोऱ्याच्या नेटार गोंयकारांचेर हात घाल्ल्यान थंयच्या लोकांनी पुलिसांची बस फोडली। पुलिसान बशींतल्यान भायर उडयल्ली सोऱ्याची बाटली गोंयचे गाडयेर पडली। ताणें पुलिसांचे बसीचो पाठलाग करून मोल्लें गाडी आडवी घाली। गाडयेंतल्या 4 जाणांक पुलिसांनी बडयले। तांकां सोडोवंक आयिल्ले थंयच्या लोकांकय ते पुलिसांनी पेटले। निमण्या गोंयच्या पुलिसांनी मदीं पडून प्रकरण थंड केलें। जे कर्नाटक पुलिस IRB येयल्ले IRB आनीर सारके एकदम पियोन आहले आनीर गाडी कशी तरी चलयता हे सायडीन ते फाटसून एक गोंयची स्विफ्ट येताली। ते स्विफ्टीचे तेंची बाटल्यो मारल्यो आनीर तांकां तेंच्यांनी म्हणजे एकदम गाडी रफ चला अख्खो रस्तो क्रॉस करा आनी मी तेंच्यांनी विचारलें अरे बाबा गाडी चलयता खंय जाल्यार ते फुडें येयले जाल्यार तांकां परत ओवरटेक केलें आनीर तांकां हांगा शाणपणां लागलें सुरू केलें तेंचे मारपाक सुरू केलें जाल्यार आमी गेले गांवांतले लोक तांकां वाचोवंक म्हणजे बाबा कित्याक तांकां मारता कितें जालें प्रॉब्लम तुमचें एटलिस्ट कितें तें सांगा सॉल्व करा नाजाल्यार तांकां मारूं नाका अशें जालें आनी मारून गेले जाल्यार आमचेर अटॅक केलो म्हणजे अक्षरशः असो अटॅक जालो की खोटी मारप धा म्हणजे सामकी रफ एकदम चोख जावन एकामेकाच्या आनी एकट्या गेलो तो भायर मारलो बायचें मारलो हरोन ते सायडीन मारीत घेवरा लागले मागीर हांव मागीर मारता म्हणून हांव घरान गेलो जाल्यार म्हाका घरानसो तेंच्यांनी सामको म्हणजे अटॅक केलो असो की बांद्यान हात घातलो आनी सामके बांद्यान सो फाडून उडयले। तेंची बस आसली फाटसून बशीन सगळे लोक देंवले आनी इतले अटॅक केले की मेळटा तेका हांगा मार तेका त्या सायडीन मार तेका मेळटा तेका थापटा मारप कशें मारप कोणाक कितें म्हणप। हे पुलीसच हे भक्षक जाले। कर्नाटक IRB हांकां अर्थच ना कर्नाटकाचे पुलिसांक लोकांक वागप कशें कळना नाल्यार काय अर्थ मागणी अशी आहे की तांकां खरेंच रिमांडार दवरूंक आनी खरीच चवकशी जावंक जाय की कोणाक कशें मारप हें रायट न्हू। गोंयचे पुलीस पावकच ना। गोंयच्या पुलिसांक फोन करताले ते म्हणटा ना आमच्या गेटीर एकच पुलीस आहा। केंद्र सरकारान लोकसभा वेंचणूक लागीं पावले ते पळोवन अन्न सुरक्षा येवजण चालीक लायल्या। हे येवजणे खाला तांदूळ आनी गंव 2 ते 3 रुपयांनी मेळटले। आतां शेतां कोण करतलो अशी टिका नागरी पुरवण मंत्री दयानंद मांद्रेकारान केली। भारत स्वाभिमानान दिवचले घडोवन हाडिल्ले शेतकार मेळाव्याचे उक्तावण सुवाळ्यांत तो उलयतालो। गव्हर्नमेंटान ह्या नॅशनल सेक्युरिटी बिलाच्या अंडर अशी एक योजना तयार केल्या की फुडें जे लोकांक आपण 3 रुपया किलो तांदूळ 3 रुपये आणि 2 रुपये किलो तांदूळ आता 3 रुपये आणि 2 रुपयान जर किलो तांदूळ जर मेळत जाल्यार तुम्हीच सांगा पळया लोक आणि शेताकडे वयतले किंवा शेताकडे पळयतले सुद्दां पळोवचे ना। आमी केवळ 6 म्हयन्या फुड्यान दिसणारी इलेक्शनां पळोवन जर आमी अशा पद्धतीची जर घोशणा करपाक लागले की व्हडले पार्टी आसा सेंट्रल गव्हर्नमेंट अशा पद्धतीची जर आमी घोशणा करपाक लागले जाल्यार खऱ्यांनीच आमी जी हे मेळावे घेता हे सगळे महोत्सव करता की लोकांक शेती कडेन वचपाक लागून तांकां आमी आकर्शीत करूंक सोदता जाल्यार खऱ्यांनीच शेतकार शेतान वयतले काय कितें। भारत स्वाभिमानान शेतकारां खातीर दिवचले मेळावो आयोजीत केल्लो। मेळाव्याचें मुख्यमंत्र्यान शुक्रारा सांजे उक्तावण केलें। शेतकारांक पारंपारीक शेतीची म्हायती दिवंक हो मेळावो घडोवन हाडला। हो मेळावो 1 डिसेंबर मेरेन चलतलो। शेतकरी हो जर टिकूंक शकलो जाल्यार भुरगीं सुद्दां आमची हळूहळू करून शेता कडेन वचपाक शकता आनी मॉडर्न टॅक्निकाचो मॉडर्न बियाण्यांचो वापर करून आमचे ओरिजिनल न वगडायता प्रोडक्शन वाडोवंक शकता। प्रुडंटा खातीर उदय परब। पोर्तुगीज नागरीक प्रकरणावेल्यान लोकां मदीं भयाचें वातावरण तयार करून लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपा मतां घेवंक सोदता असो आरोप फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान केला। गोंय सरकारान ह्या प्रस्नाचेर धोरण स्पश्ट करचें अशी मागणी विजयान केल्या। सनबर्न प्रकरणांत पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकाराक काडून उडोवचो अशेंय विजयान मागलां। पोर्तुगेज नागरिकत्व प्रकरणात फटीच्यो कागाळी जावपाची शक्यता आशिल्ल्यान गोंय सरकारान धोरण स्पश्ट करचें अशी मागणी फातोड्डेचो अपक्ष आमदार विजय सरदेसायान केल्या। सो म्हाका दिसता की चीफ मिनिस्टरान एक सर्क्युलर धाडूंक जाय सगळे पुलीस स्टेशनाक की ह्यो FIR रेजिस्टर करपाच्यो न्ही म्हणून आनी चीफ मिनिस्टराचे पार्टीन ड्युअल सिटीजनशिपाचेर क्लियर स्टँड घेवंक जाय। म्हाका दिसता आज जें कितें चालू आहा तें फकत घोळ आनी वाडोवप गोंयच्या लोकांचे मदीं एक ट्रॉमा हाडप फियर सायकोसीस हाडप
आनी लास्टाक लोकसभेक मतां घेवपाची टॅक्नीक चालू आहा. म्हणून म्हाका दिसता आज आमच्या सरकाराचो जो स्टँड आहा, बलात्कार प्रकरणात तरुण तेजपाला आड सगळो पुलीस फोर्स वापरपी गोंय सरकार वास्कोतल्या बलात्कार प्रकरणा आड कित्याक कारवाय करिना असो प्रश्न आमदार विजयाक पडला. हो इंट्रस्ट जर तांणी वास्को जेन्ना आमचे गोंयकार जर इलेक्ट जाले तेन्ना जर होच इंट्रस्ट दाखयलेलो जाल्यार पर्रीकार वूड हॅव बीन अ हिरो नॉट ओन्ली इन नॅशनल लेवल बट हिरो ऑल्सो इन वास्को. आज अशें जाल्लें आहा दॅट ही इज अ हिरो इन दिल्ली, हिरो एट द नॅशनल लेवल बिकॉज ही इज ट्रायंग टू अरेस्ट तरुण तेजपाल, बट ही इज अ झिरो इन गोवा. सनबर्न प्रकरणात व्हडा प्रमाणात भ्रष्टाचार जाल्ल्यान पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकाराक काडून उडोवचो अशी मागणी आमदार सरदेसायान केल्या. सनबर्न जर जालें अगेन्स्ट ऑल एडवायस बाय द कलेक्टर, हांगा पळय सायन मारिल्ले आहा ते पळय, मिहीर वर्धन, एडिशनल कलेक्टर नावती, डायरेक्टर टुरिझम, प्रेसिडेंट TTAG हांणी डिसिजन घेतलेलें आहा. हे सगळे सांगूनय बी जर चीफ मिनिस्टर हे सनबर्न अलाव करता जाल्यार हातूंत क्लियर कट दिसता की कितें तरी देर इज अ क्लियर कट करप्शन इनवॉल्ड, जातून द फिंगर ऑन द निडल ऑफ सस्पिशन डायरेक्टली पॉइंट्स टू टुरिझम मिनिस्टर हू शूड बी सेट. ताका पयल्यांतलो पयलो काडून उडोवपाक जाय. प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान मयूर नायक. घेऊ एक वेवसायीक विसव.